वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा सांगा. आज असा ट्यूजडे, टाइम झाला 12. आता हा व्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. न्हावून बीन येयले हांव आणि भायर सामके कडक वत पडला. जस्ट मम्मी बी आता न्हावून येयली आणि आयज फुलां काडपाक येयला. फूल देवाक घालपाक फुलां खूब जातात. ताके तुम जाय तेन्ना फुलां मेळना. पूजा श्रीनाथान सकाळीच केला. फुल काडटाय मेळत ना नेप्याक आणि भायर सामको कडक वत. रातचे सॉरी काळो घेतल्या. रातचे न्ही बरो पावस येयल्लो 12 सुमार न्ही गे. हांव समजलें आयज फुल डे उरता कसो. सकाळी बी कांय ना. परत गरमी स्टार्ट. पयर हांवें नुस्तें हाडलेलें न्ही पेडी बीन. म्हाका कमेंट केला इतलें नुस्तें हाडलां आतां एक रेसिपी शेअर कर खंय. सो पयर हांवें पुलाव केल्ले फादर्स डे आनी बांगडे ताल्ले फ्राय केल्ले. की बांगडे ताल्ले हांवें हाफ किलो हाडलेले. सो ते फ्राय केल्ले आनी थोडे ताल्ले बांगडे आसा. कित्याक पयर रातचे आमी नुस्तें बी फ्राय करूंक ना. जस्ट पुलाव खालें आनी न्हिदली. जायना रातचे हेवी खावपाक. केक खालें हें खालें. सो मागीर म्हटलें आयज चल जातलें आमकां. सो आयज तुमकां हांव पेडी मम्मी करतले. पेडी ती बरी करता मायड जावचें ना. पेडीचें हुमण करतले ते मातशें तिखट करूंक जाय. बरें जाता पेडीचें. आनी ती पेडी न्ही खूब बारीक बारीक आहा. व्हडले व्हडले पेडी हांव केन्ना हाडना. व्हडले व्हडले पेडी हाडल्यार न्ही फ्रायच करूंक जाय. करी केल्यार न्ही सगळे काटे भितर पड्या जाता मागीर मिक्स जाता. सो आनी व्हडले पेडी म्हाका आवडत ना. सो आयज म्हटलें करी करया. खूब दिसांनी पेडीचें हुमण करतलें आनी चिटकीची भाजी करतलें. क्लस्टर बीन्स ते तुमी न्ही भुरग्यांक टिफिनाक चपाती वांगडा दिवं शकता. रितिकाची फेवरेट ती चपाती म्हणजे ते भाजी. ताका न्ही गरम मसाला घालून बीन केले न्ही भाजी ताका ते खूब आवडटा. दोन भशेन करता. एक गोवन स्टायल तुमकां खबर आसा. सोय घालून चिली बिली घालून करतात. पण ते इतले चपाती वांगडा इतलें बरें जायना लागना. जशें आतां करता पळय हांव गरम मसाला मिरची पावडर बी घालून तितून न्ही चपाती वांगडा खावंक बरें लागता. आनी ते भुरग्यांक तुमी टिफिनाक दियात. चपाती आनी ती भाजी दियात. ओके. सो तुमकां आयज ते शेअर करता. चिटकी आसलेली फ्रिजीन. सो मागीर ते पिड्ड्यार जाता न्ही. सो आज भाजी करया. ओके. सो पेडीचें हुमण मम्मी दाखयतलें तुमकां. आनी आयज सांजचे आमकां वचूंक जाय नर्सरी वयतले. आनी रितिकाची आयज कितें दिला स्कुलान तांकां क्राफ्ट सगळं सामान बी हाडूंक जाय क्राफ्टाचें. सो तेंचें लिस्ट दिला. ते एक्चुली ह्या विकान दिवप ते. सो आयज म्हणटा आतां या ते कितें जूट बीट कितें क्राफ्ट पेपर बीन सगळें लिस्ट दिला. ते वचून स्टेशनरी वचूंक जाय. सगळें हाडूंक जाय. सो पळोवया आयज मागीर नर्सरी वचून जाय. पळोवया बरें झाडां हाडया आयज. ये मम्मी बोंब मारता. दोनूच हाडटा दोनूच. एक गुलाब जाय म्हाका आनी मोगरा. खूब जाणां म्हाका सजेस्ट केला मोगरा झाड खंय पानां काडूंक जाय खंय ट्रीम करूंक जाय खंय. खूब जाण हय झाडांक खंय शीत घालूंक जाय कशें मम्मी म्हणटा. झाडांक खंय शीत घालूंक जाय खंय फुलां जाता खंय. हय आयकलां हांवें. शीत घातल्या खंय खूब फुलां जाता खंय. पण आमगे हाडलेले तेन्ना सगळें करून पयलें मम्मीन. पानां काडून पयलें कट करून पयलें सगळें करून पयलें. तो बरो कट करून दवरली तो बरो वाडटा. फुलांच जायना. सो दीस टायम पळोवया हाडया. धाकटेशें झाड हाडया मोगरा न्ही गे. ओके. तूं चला पयलीं आमी करया पेडीचें हुमण. पेडी पयरूच क्लीन केल्लें ताका मीठ बी लावन दवरला. ओके. जस्ट थोडेशें आहा. हांवें हाफ किलो हाडलेली पेडी. थोडेशें आहा. आनी काल हें आसलेलें न्ही ईद. आमच्या नेबरान बिर्याणी दिल्ले. रितीक लागला बिर्याणी दी आपल्याकडून. काल सोमवार न्ही खायना आमी नॉनवेज. अशी घरा हांव बिर्याणी करतना हात लायना रितवीक. आनी कोणें दिले न्ही खावपाक रूच येता. हांवें नाका रे आयज मंडे रे नाका रे म्हटलें. ओगी रावलो ओगी. आयज दवरला काडून भायर. रावला तो स्कुलासून केन्ना येतलो आनी खातलो. ताका मागीर गरम करून दितलें बिर्याणी. ती न्ही आमचे वयर जी आहा पळय ती मुस्लीम ऑर्डर बी घेता. बिर्याणीची ऑर्डर बीन असले बीन घेता. आनी ती बरी करता बिर्याणी. सो खावन खबर आहा आमकां ते टेस्ट. ताका लागून तो काल खावपाक तळमळटालो. म्हटलें आयज खा रे म्हटलें. ओके. चला भाजी हांव करतलें. हां मम्मी करी करता. दाखयता तुमकां करी करपाक मम्मीन कितें घेतलां तें. त्यात अर्दो वळ घेतला नाल्लाचो की थोडें हात तें नुस्तें. म्हटलें मम्मीशी थोडेंच कर म्हटलें करी. सोला घेतला आनी हांव घेतला त्रिफला म्हणजे तेपळा. धाकटो चमचो घेतला हळदी पावडर. हांव घेतला कोथमीर थोडीशी मेथी घेतला. सुकी मिरसांगो घेतला एक 7-8 आनी कांदो घेतला अर्दो. ओके. आतां पयलीं आमकां हें घालप ना मिक्सरान न्ही गे. सो हें सगळें आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. ग्रायंडर घालता. ग्रायंडर घालचें ना कित्याक थोडेशें आहा ते आनी ग्रायंडर धुवपाकूच पुरो चल. सो भाजयेक न्ही हे पळयात
थोडेशें करतले भाजी कट करून घेतला बरें वॉश करून घेतला हांगा लागतले कांदो टोमॅटो आणि लसूण ह्या भाजीक न्ही हांव आलें लसूण पेस्ट घालना अशें लसूण धाडून घातलें न्ही बरें लागता आणि हाफ हांगा मॅगी क्यूब घेतला कित्याक थोडेशें आनी ती भाजी तुमकां दाखयता मुद्दम ती अशी भाजी न्ही करूंक पळयता चपाती वांगडा एकदम बरें लागता चपाती रोटी बी आसता पळय तेच्या वांगडा खावंक न्ही एकदम बरें लागता हें हांव मागीर करतलें पयलीं करी करून घेवया पळय पेडी हांगा 2 हें आसा बांगड्याचे पडको आसा सो पेडी ताल्ले हागे 2 ताल्ले आसा सो पेडी पळयात इतले बारीक बारीक मीठ लावन दवरलाय का हेजे हुमण बरें जाता अशें तीख करूंक जाय अशें तीख कर गे तीख केला मागीर शिव बोव मारता सो हांव हांगासर केक खाता आमी आयतारा केल्लेली न्ही केक काल मंडे खावंक ना कित्याक ताती घातला न्ही भितर आनी खाताना अशें लागता की भायरसून शॉपासून हाडल्या भशेन इतलो बरो टेस्ट आहा केक सामकें टेस्टी जाला आयक आगे भितर हांवें हें घातला हेझलनट सामकें एक्सपेन्सीव केक म्हाजें हेझलनट घातला न्ही बरें लागता आसलेले म्हाका यादूच ना फ्रिजीन आसलेले हेझलनट दुबयसून हाडलेले ते हांवें मातशें भाजले आनी मातशें पावडर केले म्हणजे चड पावडर करून हांवें बारीक बारीक पिसीस दवरले हांवें सामकें बरें जाला सो जस्ट म्हाजें एक पार्सल आयलें ऋतिकाक न्ही टिफीन बॉक्स ऑर्डर केल्ले हांवें जे तो यूज करता पळय ते मातशें प्लास्टिकाचे आहा ताका लागून स्टिलाचे हांवें यूज केला ओपन करता बेगिनात पळोवंक जाय कशें कितें आहा बरें आहा काय ना नाल्यार रिटर्न करूंक मेळटा न्ही ताका लागून दाखयता तुमकां ओपन करून सो म्हाका न्ही कंपास बॉक्स कंपास टिफीन बॉक्स अशें 3 हें जाय कंपार्टमेंट 3 आसता पळय ते बरें पडटा घालपाक तर तसलें मेळ्ळें ना ताका लागून ऑर्डर केलें हांवें अशें बरें आहा हें पळय गे अशें बरें पडटा हांगासर आनी कितें घालून दिवपाक मिक्स जायना न्ही ते ताका लागून स्टील न्ही म्हाका जाय आसलें स्टिलाचें एका ओपन करता सो हें पळय अशें आसा आनी हें ताच्या वयर हें धापपाक आसा आनी चमचो दिला पळय चमचो बरो चकाचका चमचो हांगा दवरपाचें आनी हें वयर हॅप्पी जातलो पळोवन सो हें म्हाका हें पडलें 470 पडलें 470 तो बरें आहा सो हांगासर पळयात मसालो रेडी आसा आतां करी आमी फुडलो प्रोसेस सो एकान एक आयदनान ट्रान्सफर करता मसाल्याक सो उदक ॲड करात आनी जितलें तुमकां दाट किंवा पातळ जाय न्ही त्या हिशोबान तुमी उदक ॲड करात आनी चडू दाट करनाकात मातशें पातळूच बरें जाता बरें ताका मिक्स करात सो आनी थोडें उदक घालता तर थोडेशें करतले करी कित्याक पेडी थोडेशें आहा ते आनी एक टायम खूब जालें आयज सो आतां कितें घालता मीठ सो मीठ घालता चवीनुसार आमटान न्ही गे सोला सोला आनी तेपळां न्ही मातशें धाडून घेवंक जाय आं तेपळ्यान घाल तेपळां घातला आतां हें न्ही गॅसीर दवरूंक जाय आनी एका न्ही पयलीं बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय बरेंशें खतखतो आयले मागीर नुस्तें घालूंक जाय कळ्ळें चला सो हांगासर पळयात करीक न्ही बरेंशें खतखतो आयला आतां आमी घालें नुस्तें आनी थोडें मम्मीन बांगड्याक मसालो लायला हे पळयात ताल्ले बांगडे घाल गे नुस्त्याचें हुमण बी न्ही हांव मम्मीकूच करपाक सांगता कित्याक तिच्या हाताचेंच म्हाका आवडटा हांवें केल्लें कांयच बरें जायना हांवें केल्लें चिकन बिकन तसलें बिसलें बरें आसता म्हाजें नुस्त्याचें हुमण इतलें जायना हय घाल मीठ लायलें ताका मीठ लावन दवरलेलें हां पेडीक हे पळय बरें फ्रेश आहा पेडी मातशें ताका आतां चड बॉयल हाडप ना कित्याक ऑलरेडी बरें बॉयल हाडलेलें आसा जस्ट एक 5 मिनटां लो फ्लेमीन नाल्यार कितें जातलें बरें नुस्तें मागीर पिसळटलें चड ओवरकूक जातलें मागीर नुस्तें जस्ट एक 5 मिनटां लो फ्लेमीन ताका आतां बरेंशें बॉयल हाडया आतां आनी ताका मातशें मिक्स करूंक जाय सो मम्मीन अशेंच मिक्स करता ताका आतां बरेंशें खतखतो हाडया हांगा पळयात जाल्लें आसा पेडीचें हुमण ताका हें पळयात दाखयता चड ताका कूक करूंक जायना मागीर तें पिसळटा मागीर तें पळय ओके तो जाल्लें आसा तो जालें मगे गॅस बंद करता चला तो चला आतां करया आमी भाजी चिटकीची भाजी कोणा आवडटा कोणा आवडना कमेंट करा चिटकीची भाजी बरें आनी चिटकीची भाजी केन्ना करता आनी बरें चटपटी करूंक जाय आनी गरम मसाला मिरची पावडर हळदी पावडर मातशें थोडें तेल मातशें चड घालूंक जाय लसूण बिसून घालून केलें न्ही एकदम बरें लागता चपाती वांगडा बी ओके चला 12:30 जाली करता हांव भाजी करी आतां भाजी आमी सो पॅन दवरला हांवें तातूंत घालता एक व्हडलो चमचो तेल सो तेल हांगा बरें तापलेलें आसा आतां आमी घालया
चिटकी बरें ताका ब्रावन कलर येसर न्ही ताका बरें भाजून घेवंक जाय. हांगा पळय हेका न्ही बरें फ्राय करून घेतला. एक 10 मिनटांनी आमकां हाय फ्लेमीन न्ही अशें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. मातशें न्ही बर्न जाता मागीर भाजी न्ही खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. सो 10 मिनटांनी हांवें एका हाय फ्लेमीन न्ही अशें बरें फ्राय करून घेतला. आतां न्ही एक प्लेटीन न्ही ट्रान्सफर करून घेता, काडून घेता एक प्लेटीन. सो तेल घातला हांवें एक व्हडलो चमचो. आतां तातूंत घालता लसूण. लसूण न्ही मातशें फ्राय करून घेता, चड ब्रावन करनाकात. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही एक व्हडलो कांदो न्ही चॉप करून घेतला. तो कांदो न्ही आमकां एक बरें 2-3 मिनटांनी फ्राय करून घेता. तो कांदो न्ही हांवें 2 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला. आतां घालता हांव टोमॅटो. हांगासर एक टोमॅटो चॉप करून घालता. मीठ घालता चवीनुसार. आनी आतां आमकां टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय. हांगासर पळया कांदे टोमॅटो न्ही बरें कूक जाल्ले आसा. आतां आमी घालया मसाले. मसाले खूब सिंपल आं. चिली पावडर घेतला, हळदी पावडर घेतला आनी गरम मसाला घेतला. बरें ताका मिक्स करून घेयात. भुरग्यांक जेन्ना तुमी टिफिनाक करतले पळय तीख मातशें कमी करा, नाजाल्यार ते भुरगे खावचे ना ताका लागून. ओके. आतां हेका न्ही बरें 1 मिनटांनी बरें हेका अशें कांदे टोमॅटो वांगडा न्ही बरें फ्राय करून घेता. सो आतां हांव घालता हाफ मॅगी क्यूब. हें ऑप्शनल आसा, घातल्यार न्ही टेस्ट बरो येता. सो हाफ घालता हांव, इल्लेशें घालता कित्याक भाजी इल्ली आहा न्ही. ओके. बरें ताका मिक्स करून घेया. तो मसाला हांगासर हांवें बरें फ्राय करून घेतला. आतां आमी घालया चिटकी. बरें हेका मिक्स करून घेया. थोडेशें मीठ घालता की म्हाका मातशें चेपे लागले ताका लागून थोडेशें मीठ घालता. आनी उदक बिदक कांय घालप ना. सो आतां न्ही हांव उदक बी कांय घालचें ना. जस्ट धांपोवन न्ही आमकां एक 10 मिनटां लो फ्लेमीन न्ही हेका बरें शिजोवन घेवंक जाय. फ्लेम लो दवरात. सो 10 मिनटां जाल्लीं आसा आनी ताका न्ही मदीं मदीं अशें स्टर करत रावता कित्याक आमी उदक घालूं ना न्ही. इफ तुमकां जाय जाल्यार थोडेशें उदक घालात. ओके. आनी बरें ताका कूक करून घ्या. तें जाल्लें आसा. ताच्या वर घालता कोथमीर. मुद्दम तुमी भाजी ट्राय करात, खूब बरें लागता. सो मुद्दम तुमी हे भाजी ट्राय करात. पयली रेसिपी खायनालो हे भाजी. मागीर ताका जें ताका आवडना पळय हांव ताका टिफिनाक घालून दिता. मागीर कितें जाता खबर आहा, ते स्कुलान तांकां भूक लागता न्ही ते मागीर खातात. सो कमी तिखट करून चपाती आनी हे भाजी करून दियात. तांकां ते खूब आवडटलें. मातशें बरें चटपटी करात. ओके. बरें लागता. ओके. जाल्लें आसा. अजून 15 मिनटां उरला ऋतू येवपाक. मागीर हांव नुस्तें फ्राय करतलें. ओके. चला. ऋतूक आयला आनी हांगासर पळयात नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा आनी बिरयानी गरम केला. हे पळया गरम आहा खूब. हय गॅस बंद कित्याक बिरयानी गरम जाला. आनी हे सगळें पळयनाकात. हें आहात ते नुस्तें भाजता म्हटलें हे सगळें आसात. ताका मागीर क्लीन करपाचें. ऋतूक आयलो स्कुलांतल्यान आनी स्केटींग भायर काडलें कितल्या वर्सांनी. थोडें हाय म्हण. आतां तूं बिरयानी खातलो काय ताल्लें? ताल्लें नाका. सो आमी आतां भायर सरला वचपाक. सो पयलीं आमी हांगा वयतली नर्सरी. कितें डायरी घे. मागीर आमी वयतली स्टेशनरी ताका तें हाडपाक. चल डायरी घे. डायरी न्ही सगळें बरयलां कितें कितें जाय तें क्राफ्ट सामान सगळें. डायरी घे. चल येना उठात ना खंय या म्हटल्यार. ऋतीक व्हडलो आलो सायकल धाकटें आला रे. पण बरी आहा सायकल. कसलें मॅजीक. सावकाश. सो पावली आमी. आतां चेंजीस करा कितें. चला. येतलो आतां काळो जाला पावस येतलो. हांगासर हें वयर हें घातला. ही फुलां बघ कितली बरी आहा न्ही. हेंचे झाडां धाकटे झाडां लिंबू पळय गे. लिंबू पळय गे कितले. काडनाका. हांगासर सगळे मनी प्लांट. हे सगळे न्ही इंडोर प्लांट आहे ताका लागून वयर शेड घातला. हांगा सांबाळून ना स्लिपर जाला. मम्मी कितें म्हणटा पळय लिंबूचें झाड व्हरया खंय. व्हरया. हय चल एक लिंबूचें व्हरया. हें आमगेर आसा न्ही गे पण ताका हें जाता पळय गे फुलां जाता.
आसा खंय मोगरा फाटल्यान ना खंय म्हणजे ते फुडें ना खंय आमी फाटल्यान येयला पळयता मातशें बारीक बारीक कितें कितें आहा दाखयता तुमकां पळय तुमकां दाखयला फिश मार्केट हांवें दाखयता नर्सरी सावकाश या आं सामकें गच्च भरला सारकें न्ही हे सगळे झाडां आहा पळय जे बंगलो आसता पळय सगळे हांवें हाडलेले जेन्ना आमी रावपा येयल्ली पळय हे घरान फ्लॅटीन सगळे झाडां हाडलेले हे बी हाडलेले हांवें सगळे गेले हे बी हाडलेले हांवें हे बी हाडलेले गेले थोडे गेले आनी भितर कितें आसा दाखयता तुमकां येऊ पावस येऊ तुका सांगलें छत्री हाड म्हणून आनी हांगा सगळे पॉट बीन आसा हेंय म्हाका खूब आवडटा कित्याक खबर हेजे पानां पळय ग्रीन आसता आनी हे रेड आसता पळय बरी दिसता वा पॉट पळय पळय कितले सेरामिकाचे कितले व्हडले व्हडले बरें आहा पळयता मातशें फुडें वचून पळोवया कितें आहा तें पळयात चिकल बिकल आसा सांबाळून वाव हें बरी दिसता पळयात सो हांगा पळय कितले लिंबू आला घेता पळय कितले लिंबू आला पळय आ पळय एक झाडा सारके भरला सामके लिंबू आनी ताका फुलां आता लिंबू हे पळय फुलां पळय अरे फर्स्ट टायम पळयलें हांवें फूल चल एक घे काडून घे खंयचे जाता घे लिंबू घे हय घे हय लिंबू लिंबू तुमकां वोदोळ म्हटलेलें न्ही हांवें हे लिंबूचें झाड म्हणून हे लिंबूचें झाड न्ही हा हे ऑरेंजीस खंय मोसंबी घे मोसंबी हांव समजलें लिंबू मे समजी लिंबू आहे ऑरेंजीस ऑरेंजीस आपण दाखयता तुमकां एक हे पळय ऑरेंजीस सो हांवें ते ऑरेंजीस घेयना हांव ते म्हाका भंय जावचें ना ते म्हाका भंय दिसता हांव समजलें बरें हें म्हणून लिंबू म्हणून हें काडलें पळय ते मोसंबी ऑरेंजीस गोड रे उडय आंबट आला उडय खायनाका सो हो रोजीस न्ही बरी दिसता पण बाकीचे रोजीसाक झाडां ते बाकीच्या झाडाक न्ही फुलां जावंक ना मोगरा आसा फुलां जावंक ना न्ही पळय एक की वरया जातलें हांगासर न्ही एक मनी प्लांट घेतला आनी एक मोगरा घेतला आनी गुलाब घे गुलाब तो एकूच आसा तो पळय आं हे ते आमगेर आहा ते बारीक फ्राय हय हय घे सो ते मातशे ऑरेंज कलर आसलेले पळय रोज ते घेवचे ना हांव सद्या हांगासर न्ही फक्त दोनूच घेतला 3 घेतला मनी प्लांट एक रोज आनी एक मोगरा फुडें आनी एक आहा थंय पळोवया सो ताका सांगलेलें मातशें माती घाल म्हणून ताणें माती घालून हाडलें देखो भैया कितना हुआ शिवना तर पे हांगा गाडी बरे शेंद्रियो घालून दवरला घाण जातले न्ही कोण वॉश करतलो मागीर गाडी बिडी घाण जाले राग येता बरे हांगा शेंद्री घालून दवरला झाडां चला आता फुडें पळोवया आमी चल सो आमी येयला वोदोळ आमी गेल्ली पण नर्सरी फुडें येयला आमी तारी कडेन म्हण तारी कडेन थंय हांगा एक नर्सरी आहा मातशें पळोवया म्हटलें कितें आहा तें तो म्हाका हें जाय आसलेलें असले गुलाब बी बरें जाता खूब जाला हे घे घे हे सामकें डिफरंट आहा बरें दिसता पळयात पिंक कलर फुलां ताका इसको क्या बोलते हैं टिकोमा खंय हेका म्हणटा पयशे ना कितले बरें दिसता सो हांगासर न्ही बेश्टे एक रावंड मारया पळोवया लांबच्या लांब आहा निरफणस आहा हे पळयात हे म्हाका खूब आवडले टिकोमा खंय धाकटे प्लांट आहा हेंच्या कडेन 300 रुपया ते पळय गे फूल ताका बरो येता वास आनी हांगासर आसा रेड सामके रेड कलर सो म्हाका न्ही कमेंट केल्ले की सबस्क्रायबरान घरान एक नीम झाड लाय म्हणून सो एक धाकटेशें नीम झाड घेता आनी हांगा सगळे न्ही इंडोर प्लांट्स आहा आई यो दाखयता हे पळयात डस्टबीन कितले धाकटे बारीक बारीक पळय सामके हे बरें आसा न्ही हे पळया हेय आसलेले आमगेर हेय आसलेले गेले हे काबार जाले हे म्हणटा कितें ते हेका म्हणटा ऑर्चीड
बरी दिसता न्ही. या पॉट मागीर ते सेरामिकाचे पॉट बी सगळे आसा. सो हांगासर न्ही सगळे इंडोर प्लांट आसा बरे बरे आहा. आतां काय नीम ट्री न्ही तो म्हणपालो जमनीर लाय खंय. हांव म्हटलें ताका व्हडले कुंडीन लायले जातले आनी हांगासर पळयतले व्हडले व्हडले कुंडी आसा असली व्हडल्या आमगेर आहा एक तितून लायतले. नीम आसले बरे एअर प्युरिफाय जाता आनी पानां बिनां काडून न्हाताना बीन गरम उदकान न्ही तेका पानां बी घालून न्ही बॉयल करूंक जाय आनी न्हावूंक जाय बी खंय तकलेर बीन बरें खंय ते. चल यो. सो हांगासर न्ही चाफा ना चाफा ते फुलां आनी ते भितर उसी क्या पाणी है पाणी आनी कितें केमिकल बी कितें घातला खंय आनी टेबलार दवरप खंय शो कशें न्ही. सो ओदोळ पयली आमी पिंक ऑर्चीड हांवें व्हायट फर्स्ट टायम पयला. हें आसा व्हायट ऑर्चीड. हय ते कळे आला ते घेतला. चले झाडा पोवन मम्मी गेला हवं सांगता मम्मीची जोक. मम्मी न्हिदलेली जेवून नर्सरी वयता म्हणटा ती उठली. अरे येना म्हणटाली ती. आमी हांगा वचपाचें न्ही स्टेशनरी नर्सरी वयता म्हटलें की दुप्पून उठली. आमी पिशी झाडाक खरेंच कितले झाडां आमी हाडटाली खबर आहा. तो म्हणटा फक्त उदक घाल गो झाडां बरें जाता खंय. आमी उदकच घालता जायत ना बरें. आसूं घेतले तर खूब दिसांनी हा घेवपूच ना आमी प्लांट बी खूब म्हाका दिसता घेवपूच ना. आयज म्हटलें घेवया म्हटलें. चल सगळें जाल्लें आसा. आतां आमी वयता स्टेशनरी घेवपाक. ते चला आतां आमी येयला गिरी. च्या शिव म्हणटा पयलीं च्या पिवया खंय मागीर स्टेशनरी या खंय. शिवाचें जायना च्या पिवपाचें. खंय गेल्या च्या हांवें पळय तेन्ना हाडलेलें न्ही शिवनाथान कॅप्सिकम भजी हा हांगच्यान हाडलें खंय न्ही पळय कितले गर्दी आहा शिवनाथान. खंय खंय कितें मेळटा खबर आहा खंय कितें मेळटा लायन गर्दी पळय कितली आवय. चला खावया. च्या मेळटा न्ही शिवनाथ. च्या पिवपाक येयला. सो च्या पिता पयलीं मागीर लास्ट आमचें काम उरलां स्टेशनरी वचपाचें. सो तुमी पळोवंक शकता कितले लोक पळय. चल आमकां बसोंक मेळा पुरो. सो रावला आमी की लास्ट टायम शिवनाथान हें हाडलेलें न्ही कॅप्सिकम भजिया ते खावन टेस्ट पयला. हांवें म्हणलें शिवनाथाक कापा घे म्हटलें. सो कापा जस्ट मी आतां करता. रावला आमी आनी बसपाक जागो ना इतलें फूल जाला. पुनात पळय थंय मारलेत एक डुस्की कॅप्सिकम आनी हें पाव. शिवनाथ पळय हांगासर वेट लॉस करता खंय. कापा आनी पाव खाला. आतां टमाट सलाड घेतला. रातचे कितें पेडीची कडी रातचे जेवण ना. शिवनाथाक असले बिसले बरें वयता भायले घरा केल्लेलें जेवण ताका वचना. टेस्टी खाया बाबा तुमी आमकां नाका. आमी कापा आनी च्या पिताय. सो हांगा आसा कापा कितले व्हडले व्हडले पळय सायज. कापा किंग सायज खंय. तायकळची जाला भाजी मम्मी काडया खंय. हांवें म्हणलें राव घे म्हटलें एक दीस येवया काडपाक. खूब जाला हांगासर एपळ्यात. शिवनाथान आपलें पोट भरलें भाजी पाव खावून. आतां गाडीक पोट भरूंक येयला. सो आतां आमी येयला गौरी पेट्रोल पंप पेट्रोल घालपाक. सो आतां आयला आमी सन वर्ल्ड स्पोर्ट्स. हांगा न्ही सगळें मेळटा स्टेशनरी कितें जाय तें. चला या न्ही. A4 साइज कलर फुल क्राफ्ट पेपर. तो पावली आमी घरा ओदोळ पावलेले 7 सुमार. आमी न्ही हांगा गेलेली स्टेशनरी शॉपार. थंयच्यान न्ही मागीर आमी गेली तोड्डा लेक. थंय मातशें बसले थंय आनी आमचे कोण आमच्या कॉलेजीन रावता पळय नेबर्स बीन थंय आयिल्ले. सो उलयता कळकूच ना टायमूच गेलो. सो झाडां बीन दवरला पळय थंयसर. ओके आनी दाखयता स्टेशनरी की सो हें सगळें जाय आसलेलें तांकां स्कुलान. फाल्यां तांकां दिवंक जाय हें बॅगीन घालून भायर नांव बरोवंक जाय. हें पळय आयस्क्रीम स्टिक्स बीन सगळें कॉटन बॉल्स. ओके हें सगळें हाडला. सिजर विजर जूट
खबर नाही किती करतले सगळे हे खेळला हे तुवें घेतला पोकेमॉन हे तुका स्कुलान दी म्हटला पोकेमॉन गेल्ले कडे हे जाय ते जाय आता पळयता ते पोकेमॉन कितलीच दवरता आणि आता रातचे जेवण आमचे आयज स्पेशल आसा रागी मुद्दे रागी मुद्दे आता येद्या वेळार रावंड जातलो रागी जे हुमण आसा न्ही तेज्या वांगडा रागीचे मुद्दे ऑलरेडी हांवें शेअर केला रेसिपी रातचे लायट आमचें जेवण शीत आसा शिव जेयना न्ही आयज कितें ना शिव जेयना शिवान थंय भाजी पाव खाला आनी कॅप्सिकम पाव खाला तेका लागून जेयना खंय तो शिव सो मम्मी आनी हांव जेयता रागी मुद्दे तुमी खाला ओके सो चला सो हेजे हांव स्टडीज घेताले थंयच्यान आयले मागीर हेजे स्टडीज घेताले म्हणून आतां म्हटलें व्लॉग एंड करया ओके चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you, friend. Please do comment and subscribe to my channel. Go Christmas. ऐका बाय आई इन मुद्दे प्रोसेस बाय सगळ्यांक